Hi friends, good afternoon and welcome back to my channel. So friends, आज 31st of August आणि हांव म्हजो ब्लॉग आता आफ्टरनून स्टार्ट करता. ओके आणि आज न्हू फ्रेंड्स आमच्या कालांगूट हा एक एक्झिबिशन लायक थिंगासर सगळे येता ते फ्लावर्स मागीर हँडमेड सगळे ते एक्चुअली हँडक्राफ्टेड बीन लायक क्रोचे मागीर आमची इयरिंग्स नेकलेसीस बी तोले सगळे ज्वेलरीज मागीर कॅन्डल्स कहले. ओके सो हांव त्या एक्झिबिशनाक वयता आतां. हांव आनी म्हजी भयण वयता. ओके सो ताचे पयले आमना धाकटेसो इंट्रो घेतले घरा कडेन आनी भायर सरतले म्हण. सो बाबाक बी रेडी केला, हांवूय बी रेडी जाल्या. ओके कित्याक ते आयज एक्झिबिशन हा 1 PM to 6 PM. सो आमी आतां वयतात. आतां अरावंड 2:45 जाल्या. आमी रेडी बी जाल्या आनी आमी आतां भायर सरपाची. ओके सो हांव तुमकां थिंगा वयता आनी मेळटा. ओके लास्ट टायम हांवें एक ब्लॉग केल्लो पळय आमचो मोयरा बाबा वेट मोयरा जाल्ले पळय एक्झिबिशन पळय तेन्ना हांवें केल्लो. ओके सो आतां भायर सरता. फर्स्ट आमी भयणीक आनी हाडपाक वयतली म्हज्या घरा कडेन. ओके तांकां बी कलेक्ट करता आनी मागीर भायल्या भायर आमी कालांगूट वचपाची. ओके सो हांव डायरेक्टली तुमकां थिंगा वचोन मेळटा. हाय फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हांवें एवढो तुमकां ब्लॉगान सांगलेले पळय स्टार्टिंग की हांव कालांगूट एक्झिबिशनाक वयता म्हण. सो येस आमी एक्झिबिशनाक बी वचून येयली. ओके एवढो येयल्या आमी घरा कडेन आनी एक्झिबिशन बी सगळे बरे भाशेन जाले. चड व्हडलेशें नासलें तें एक्झिबिशन. ओके ल्हानशें आहलें. सो हांवें थिंगासर थोडेशे क्लिप्स शूट केल्यात आनी तुमचेशीन शेअर केल्या. ओके कित्याक म्हाका सगळेच शूट करूंक पॉसिबल जावना कित्याक थोड्यांक लायक आसना न्हू आपणाचे लायक हँडमेड वस्तू बी सोशल मिडियार बी घातलेले. सो ताका लागून हांवें चडशें शूट करूंक ना थिंगासर. थिंगासर न्हू फ्रेंड्स आहले सगळे आमचे ज्वेलरीज मागीर कॅन्डल्स बी. ओके सगळे ते हँडमेड. इफ इन केस तुमकां कोणाकूय कॅन्डल्स और ज्वेलरीज बी कितें जाय जाल्यार तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसतले पळय ते हेचेर घातलेले टेबलांचेर. ओके सो तुमी तांकां मागीर कॉन्टॅक्ट करून तुमकां जाय जाल्यार तांकां कॉन्टॅक्ट करून ऑर्डर दिवंक जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार तांची इन्स्टा ID बी थोड्यांच्यो आहल्या हांवें पळयल्ल्यो. ओके सो थिंगा टेबलाचेर आहल्यो. सो तुमकां इन केस कोणाक जाय बी जाल्यार तुमी तांकां इन्स्टार वचोन सर्च करून फॉलो करूं येता. ओ ऑर्डर बी कितें दिवपाची आहा जाल्यार तांकां दिवं येता. सो हें आसलेलें सगळें एक्झिबिशनाचें. आनी ताचे प्रमाणे आमी रोखडी लायक हाफ एन आवरान कशी भायर सरली थिंगासर
कित्याक म्हाका कहे भाशेन 8 o'clock घरा कडेन पावंक जालें कित्याक तुमी जाणा ह्या दिसांनी आमची वेलिंगकी सायबिणीची नोवेना चलता ओके आनी आमगे वेलिंगकी सायबिणीची नोवेना कोत्ता सो म्हाका नोवेनाक लागून घरा कडेन पावंक जालें 8 o'clock कित्याक आमी 8 o'clock स्टार्ट करतात तेस आमचो ओके सो ताका लागून स्टील हांव 15 minutes लेट पावलें नो वारीज मागीर आमी 8:30 केलो सो घरा कडेन येयले फ्रेश जालें मागीर दूध बी घालता बी म्हणल्यार म्हाका मागीर थिंगासर 8:30 जालें ओके 15 minutes थिंगाच जाली सो मागीर नोवेन बी सगळें बरे भाशेन जालें ओके आनी आतां न्हू फ्रेंड्स हांव फ्रेश जाला आनी हांव वयता पळोवपाक गणपती पळोवपाक मिन्स आमच्या विसर्जनाक दॅट इज गणपती आयज पावयता न्हू 5 दिसांचो सो ते पळोवपाक वयता सो हिंगासर ते लागींच आमचे तार जंक्शन आहा न्हू पळय थिंगासर ओके 11 o'clock बी वयतली अजून 10:30 कितें जाता थिंगाच आहा 11 o'clock बी सुसेगाद वयतली आमी 11 o'clock बी म्हणल्यार बरे सामके व्हडले गणपती येतात ते लायक बरे व्हडले म्युजीक बी घालून सो ताका लागून आमी 11 o'clock बी वयतली पळोवपाक आनी बाबाक वयचें ना कित्याक तो मातसो फायर क्रॅकर्सांक बी येता सो तो मागीर रडटलो थिंगासर सो ताका व्हरना ताका घरात दवरून वयता आमी म्हाका इनकेस कितें शूट करूंक मेळल्यार शूट करता आनी तुमचेशी शेअर करता ओके सो ताजे पयलीं हांव तुमकां दाखयता हांवें एक्झिबिशनाक सारकें कितें हाडलां पळय तें चडशें हांवें कांय बाय करूंक ना थिंगासर कित्याक म्हाका लायक जावपा सारकें थिंगा कांय नासलें ओके सो ताका हांवें 2-4 वस्तू हाडल्या सो ते हांव तुमचेशी शेअर करता सो फ्रेंड्स हांव तुमकां दाखयता ओके हांवें एक्झिबिशनाक सावन आयज कितें कितें हाडलां पळय तें सो फर्स्ट म्हणटा पळय तें पळय हें पड ओके हितून न्हू फ्रेंड्स उदक घालपाक जाय पळय हिंगासर सावन उदक घालूंक जाय ओके आनी ताचे प्रमाणे हें ब्लो करूंक जाय ओके वन्स ब्लो केल्या उपरांत ते सावंड करता दॅट इज हेचे आमचे डिफरंट बर्ड्सांचो सावंड ओके सो हांवें फर्स्ट टायम पळयता हांवें केन्ना पळोवंक नासलें हांव नाका तुमी कोणें केन्ना पळयलां बीन जाल्यार ओके सो म्हाका हें समथींग न्यू कहें सो हांवें तें बाय केलें सो हांवें मागीर घरा येवन हांवें ट्राय बी केलें सो येस इट रियली वर्क्स लायक डिफरंट बर्ड्सां सावंड बी करता ओके आनी हें कोचेचें सो हें म्हाका पडलां 100 रुपीजां सो हांवें एक गेला आनी भयणीन एक गेला ओके सो हे पळय एक गेला मागीर ताचे उपरांत हांवें एक गेला बाबा गो लायक धाकटोसो पेलो कसो म्हणजे एक कप टायप कशें म्हणपाचें ओके आनी ताचेर स्पायडरमॅन आनी पळय फ्री हँड ओके ड्रॉइंग हें सगळें सो तो एक गेला हांवें बाबाक लागून हे बाबाक लायक जालो हे भितर हो वाचता तो भितर म्हणून ओके ताका बेल आहा भितरल्यान सो ताका लागून ओके सो म्हाका पडलो 150 सो ताचे उपरांत फ्रेंड्स हांवें गेल्या कॅन्डल्स ओके एक्चुअली म्हाका जाय आसले लायट स्काय ब्लू कॅन्डल्स बट म्हाका मेळोंक ना आहली थिंगासर रेट आनी लायट ब्लू बट ती जाल्यार एकूच आहली ते दिशेन सो ताका लागून हांवें घेवंक ना ह्यो हांवें गेले 4 पीस ओके वायट विथ ब्लू ओके लायट ब्लू आहा त्यो सो दाखयता तुमकां हे पळय ह्यो गेल्या हांवें ओके धाकटुल्यो आहात त्यो 30 रुपीज ईच सो 4 गेल्या हांवें कित्याक आतां वेलिंगकी सायबिणीचें फेस्त येतलें न्हू सो ताका लागून गेल्या हांवें ओके सो ताका लागून म्हाका लायट ब्लू जाय आसल्यो बट मेळोंक ना मागीर हांव केन्ना हिंगा मार्केटान बीन पळयतलें ओके आनी बाय करतलें सो हांवें ताका लागून हिंगासर गेयल्या ह्यो तरी हांवें ह्यो गेल्यो 30 रुपीज म्हणून 4 गेयल्या हांवें सो हे पळय 4 हांवें गेयल्या ओके आनी पळोवपाकूय बरें दिसतात त्यो सो ते चेडू म्हाका म्हणटाले आयज की इफ इन केस तुका जाय दॅट इज स्काय ब्लू कॅन्डल्स जाल्यार आपूण तुका कस्टमायज करून दिता म्हण ओके सो लेट्स सी इफ म्हाका जाय जाल्यार मागीर हांव ताका ऑर्डर दितलें ओके पण सद्या म्हाका ह्यो कॅन्डल्स खूब बऱ्यो दिसल्यो बिकॉज वायट आनी लायट ब्लू बरें दिसता पळोवपाक पळय ओके आनी ताचे उपरांत हांवें गेल्या पळय ते फ्रीज मॅग्नेट ओके ही पळय एक गेल्या ओके आनी पळय एक गेल्या ओके म्हाका बरें दिसतात त्यो लास्ट टायम आमी हिंगा गेल्ली न्हू दॅट इज केरला गेल्ली पळय तेन्ना हांवें हाडलेल्यो आनी दिस टायम हांवें 2 गेल्या सो ह्यो म्हाका पडल्या 100 रुपीज ईच 150 यांच्यो आहल्यो बट तितून म्हाका लायक जावंक ना सो हांवें ह्यो 2 गेल्या सो जालें इतलेंच हाडलां एक्झिबिशनाक चड कांय घेवंक ना ओके कित्याक म्हाका कांय थिंगासर चड लायकूय जावंक ना म्हण सो फ्रेंड्स तेच भाशेन म्हाका एका ब्लॉगाचेर कमेंट येयल्लो आय थिंक तो ब्युटीचो हांवें ब्लॉग घायला पळय तेचेर ओके की म्हज्या लिपस्टिकीचो शेड सांग म्हण ओके सो ही पळय ही ती लिपस्टिक पावडर मॅट ही ब्लू हेवन्साची आनी ताजो शेड नंबर जावन हा RM06 ओके इफ इन केस तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी बाय करूंक शकता ऑनलायन आहा ती हांवें ही बाय केल्ली नायकाचेर साक ओके समथींग 150 कितें तरी ओके इफ इन केस तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमच्यान ती बाय करूंक जाता आनी तेच भाशेन फ्रेंड्स म्हाका म्हज्या इन्स्टाचेरूय तुमी फॉलो करा ओके हांव म्हजी इन्स्टा ID तुमकां घालता फेना03 सो तुमी म्हाका थिंगासरूय फॉलो करा आनी म्हजे व्हिडियोज फोटोज लायक करा
आतां न्हू फ्रेंड्स आमी भायर सोदता वचपाक पळोवपाक गणपती, कित्याक तुमकां बॅकग्रावंडान स्लो आयकूं येता आसतलें न्हू हेजो आमचो फोग मारता पळय ते भायर आवाज येता आसतलो. ओके आतां 11:45 समथींग 11:45 की तरी जाल्या. सो आतां भायर सोदता. तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. ओके टिल देन बाय बाय.